गोंय विद्यापीठातल्या LDC पोस्टांक निकाला आदींच भरती प्रकार उक्ताडार आरजीच्या आमदाराच्या प्रश्नाक लेखी जापेंतल्यान प्रकरण एक्सपोज. सरकारी खात्यांच्यो कचेऱ्यो, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्राचे सुवातेचे भाडे वर्साक लागी 20 कोटी. सगळ्यांत चड पाट्यावेले स्पेसीस बिल्डिंगेक वर्साक 8 कोटी. वास्को न्यू वाड्यार खून. 27 वर्सांच्या मेहबूब शेखाचे छातयेत मारलो चाकू. चिखले हॉस्पिटलांत व्हरतात डेड डिक्लेअर. पुलिसांनी आरोपी अँथनी फेर्नांडीसाक धरलो. सत्तावीस राज्यातल्या 508 रेल्वे स्टेशनांच्या पुनरुद्धाराक 24,000 कोटींचा प्रकल्प प्रधानमंत्र्यांनी लायलो चाली. 6,40,000 गावांनी 1,40,000 कोटी मोडून 2 वर्षात ब्रॉडबँड. बाणास्तरी सूर मारून रॅश आणि बेजबाबदार गाडी चलोवपी मर्सडीजाचो ड्रायव्हर आणि ओनर परेश सिन्हा सावर्डेकाराक अजामीनपात्र कलमाखाला अटक. 3 जाणांचो जीव गेलो, 4 गंभीर जखमी. साळावले धरणाक 40 वर्सां मायज. अजून जमनी गेल्ल्या 72 फामिलींचे पुनर्वसन ना. सरकारान इशू तडीक लावचो ना जाल्यार लोकसभेचेर बहिष्कार. धापोडे कुडी लोकांचे शिनाल. खणींची पावणी करताना गावच्या लोकांचेर आड नजर. सैम राखून गाव साल्वार करून खंय बफर झोन जायत. मुगावा पंचायत कोमुनिदाद देवस्थान समितीची एकठांय बसका. लोकसभा सचिवालयान राहुल गांधीक परत दिलो लोकसभा खासदारकेचो दर्जो. सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या थाकाये उपरांत राहुल परत खासदार. गोंयांत पावसाची 100 पावसान नर्वस 90 विसव घेतल्या उपरांत 100 इंचाचो पावणो हुपलो. सरासरीच्या 16 दीस आदी वेधशाळे प्रमाण फुडले 4 दीस कमी पावस. नॅशनल इंटरनॅशनल सुण्यांचे ब्रिडा खातीर गोंय पावता नंबर 1 पोझिशनार. राहुल गांधीन गोंयच्यान पेटो व्हरतसावन गोंय चर्चेत. प्रुडंटाचे पेट रन माळेत म्हापशे आंकयचे एनिमल किंगडम. देशात कोविडाच्या नव्यो केशी 47, ऍक्टिव्ह केशी 1,552. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत एकूय नवी केस ना. ऍक्टिव्ह केशी 2. डिसेंबरात केनिया जावपी मोंबासा इंटरनॅशनल टुर्नामेंटात टॉंग टू मूद दोग मार्शल आर्ट्स प्रकारात गोंयच्या 11 वर्सांचे एरिका सिकेर करतले भारताचे प्रतिनिधित्व. एरिकान सर्तीत जोडला भांगरा पदक. गावण्या 2 व्हीलर चोरपी कुट्टाळच्या 19 वर्सांच्या अनिकेत पेरेराक फोंडे पुलिसांनी धरलो. ते स्कूटरी बरोबर एक मोटरसायकलूय जप्त. बाणस्तारी पुलार 5 गाड्यांमध्ये ऍक्सिडेंट. 3 जाण सोपले, 4 जाण क्रिटिकल. 3 मोटारी, 1 मोटरसायकल आणि 1 स्कूटरीचो ऍक्सिडेंट. पंजाब पोलिसांची फिरोजपुरात मोठी ड्रग्स रेड. 2 वेगवेगळ्या सुवातींचेर मेळून 77 किलो हेरोईन जप्त. 4 धरले. हरियाणात दंगलींनी फातरावप आणि हल्ले करून जमावन वापरिल्ल्या बिल्डिंगांचेर हरियाणा सरकाराची बुलडोजर ऍक्शन. ओवेसीची खर टिका म्हणटा एकतर्फी कारवाय. योग्य जाग्यार पावंक बरोच वेळ घेतलो म्हूण महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवाराक उद्देशून घरमंत्री अमित शहाचे वक्तव्य. पुण्यातल्या कार्यावळीत अमित शहा. मणिपूरच्या इंफाल जिल्ह्यात परत हिंसाचार. 15 घरांक लायलो उजो. एकल्याक गुळी घालून मारलो. बंदोबस्ताक सेना. पाकिस्तानाच्या सिंध वाठारात रेल्वे रुळावेल्यान घसरली. 15 जाण सोंपले. 51 जाण जखमी.
शेअर बाजारात पॉझिटिव्ह सेशनाक नेटान सुरुवात. गॅप अप ओपनिंग जाल्या उपरांत निफ्टी 55, सेन्सेक्स 180 पॉईंट पॉझिटिव्ह लेवलार.